Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. जेजूचे पुनर्जीवनपण सगळ्यांक एक संतोषाची घडणी. हे परबे समयार आमकां आनी एक खुशालकायेचें कारण आसा. आमच्या बागेवन जोगीच्या खोपेलाचो इतिहास एका पुस्तकाच्या रुपांत तयार केल्लो आसा. जितलें आमचें खोपेल जावं एकीग्रो जावचें सपन आसा इतलें व्हड सपन तितलोच व्हड ह्या खोपेलाचो इतिहासूय आसा. सुमार 240 वर्सां आदीं फाटीं हें खोपेल बांदलोलें आनी आख्ख्या गोंयांत एकूच खोपेल आसा जें बागेवन जोगीक भेटयलोलें आसा. पयलींच फावट ह्या खोपेलाचो इतिहास जुझे लिगोरियो डायस मोडगोवचोच हाणें हो पुर्तुगेज भाशेन बरयल्लो. ताचे फामिलींतूय हे खोपेल बांदूंक त्या काळाचेर ही सुवात दिलोली. त्या उपरांत 1928 ह्या वर्सा होच ताचो बूक इंग्लीश भाशेंतल्यान सांतान फेर्नांडीस ह्या बाबान इंग्लीश भाशेंतल्यान ताचें भाशांतर केलें. आनी एक फावट आयज तोच बूक इंग्लीश भाशेन उदीक म्हायती तातूंत बरोवन आमच्या सगळ्यांच्या फायद्या पासत हो बूक तयार जाल्लो आसा. हो बूक तयार करून दोग खेरीत भाव भयणांनी हो फुडाकार घेतलो आनी हो बूक ताणें तयार केलो. हे दोगूय भाव भयणां ह्या तांकां दोगूय भाव भयणां ह्या बोड्डेच्या खोपेला सोबे तांचें एक खेरीत नातें आसा. पयली सुवातेर फातिमा फिगेरेडो गांवांत आमचीच मोडगोवची. तिचो पुती जावन आसलो लिगोरियो डायस जाणें पयलीच फावट हो आमच्या खोपेलाचेर बूक बरयल्लो ताचो नातू जावन आसलो. आनी दुसरो मनीस जाणें फुडाकार घेतला तो जावन आसा मेल्विन मिस्किता. गांवांत आल्दोनचो एक जर्नलिस्ट कसो न्यूज पेपराक आमच्या गोंयांत वावुरता. तशेंच तो आमच्या बोड्डेचो जावंय. मागता ह्या दोगूय भावा भयणां लागीं मुखार सरून तशेंच फादर डायलन आमच्या खोपेला लागीं मुखार सरून ह्या बुकाचें विमोचन रिलीज करूं. मोगाळ बाबा भयणांनो, आयज आमी सगळीं खुशाल जाता कित्याक पिराचीत काळांतलीं आमी भायर सरलीं आनी पास्कांच्या काळांत आमी पावल्यात आनी आयज जेजूच्या पास्कांची परब. तर आमच्या
फादर फ्रँकीच्या नांवान सिस्टरींच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान तुमकां सगल्यांक ही जेजूची पास्कांची परब खुशालकायेन भरलोली परब आमी आवडयता. हॅपी इस्टर टू एवरीवन. देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद आपल्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू उदेशी तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर ओतोवचो हीच आमची मागणी. जी बाबा भयणां परदेसांत आसात, जी बाबा भयणां तुमच्या घरांनी आसात कोणेक जाणटे पिरायेक लागून तांकांय आमची परबीं पाठोवची.